कितले फावट मागणी करूनय रस्त्या कुशीकची झाडां अथॉरिटी कापिनात म्हूण वास्कोच्या कांय युवांनी स्वताच्या पैशांनी ही झाडां कापली। नाका आशिल्ल्या राजकारणाक लागून वास्कोचे हे हाल। सगळ्या गजालींनी राजकारण हाडू नकात, नाजाल्यार वास्कोचो विकास जावचो ना म्हूण लोक उलयल्यात। कावन्सिलर एक सांगता जाल्यार नगराध्यक्ष एक उलयता। हांच्या वादांत लोक फसता म्हूण कांय लोक उलयल्यात। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। सिटीन तुम्ही पहिलं असले काल झाड कट केला। झाड जे कट केला पळय ते बेश्टे स्टेम सुके झाड कट केलेले आसा। म्हाका एक सांगूंक दिसता की ही जी झाडां जी आहा पळय एक न्हू ती 10 झाडां कट केलेली आसा। वास्को सिटी कावन्सिलरान ही झाडां लास्ट इयर कट केलेली आहा। ते फक्त दाखोवपाक लागून तिने अर्धीच झाडां कट केलेली आहा। कट करता जाल्यार कंप्लीट झाडां कट करपाक जाय। आयज जो लोकांक त्रास जो जाता पळय तेका लागून त्या कारणाक लागून जाता। समज हो सिटी कावन्सिलर सांगता की म्युन्सिपालिटी कॉपरेट करिना किंवा कोणाक तरी लोकांक म्युन्सिपालिटी कॉपरेट करना जाल्यार हो सांगता तो फटींग सांगता। म्हाका एक सुद्दां सिटी कावन्सिलरान सांगूं ना की बाबा म्हाका ही झाडां आहा ती रूट आहा पळय तो काडपाक जाय म्हणून कोण सांगूंक ना। समज सांगलें जाल्यार आमी आमचे नदरेन समज त्या कावन्सिलराची ड्युटी आसता की चेअरपर्सनाच्या नदरेन हाडून दिवपाक की त्याच्या वांगडा कितें कितें काम आहा पळय तें। आयज समज म्हाका समज सांगलेलें जाल्यार हांव ती काडून घेतलो आसलेलो। लोकां कडेन गरज पडची नासली। हांव आयज समज कोणी काडला तें जाल्यार ताका तुमी विचारा की तेंच्यांनी म्युन्सिपालिटी एप्रोच गेल्ले काय कितें, चेअरपर्सनाक मेळ्ळो काय कितें, असो प्रॉब्लेम जाता। आयज बसून जो कोण आमचे कडेन प्रॉब्लेम घेवन येयल्लो तेंचो प्रॉब्लेम आमी सॉल्व केल्लो आसा। हे समज थोडे लोक आहा ते समज पॉलिटिकल नदरेन पळयता ते ना आपूण डिबागड कित्याक वचों अशें समज चिंतता जाल्यार तेंची कामां कशीं जातलीं। हांव एक रिक्वेस्ट करूंक सोदतां, अजून एक रिक्वेस्ट करूंक सोदतां सिटी कावन्सिलराक, तूं जे कितें कामां आसा जाल्यार बरे भशेन तुमी म्युन्सिपालिटीसून करून घेयात। बेश्टे लोकांक मिसगायड करूं नाका। आयज ती एकूच ना तशें कितली झाडां जवळ जवळ 10 झाडां आहा। ही झाडां फक्त कट केलेली लास्ट तेणी ह्याच कावन्सिलरान कट केलेली पळय तीच झाडां पेंडींग उरलेली पळय तेका लागून प्रॉब्लेम लोकांक फेस करचो पडटा। पयलीं आमकां म्युन्सिपालिटीन वचपाचें कांयच गरज ना न्ही। आमी चीफ ऑफिसरा कडेन वता न्ही। चीफ ऑफिसरा कडेन आमी कंप्लेन लॉज केली। चीफ ऑफिसरान आमची कंप्लेन काडून डेप्युटी कलेक्टराक धाडली। डेप्युटी कलेक्टरान आमकां सादारण 8 म्हयने लागले आमकां। आमी इतल्यो फावटी मारल्यो, प्रत्येक डेटीक आमी गेले, एक डेट चुकयनासतना। कित्याक आमकां ती इतलें डेंजरस आसा की एक झाड पडत जाल्यार अख्खें घर मोडटा। येदी व्हडली तुमी येवन थंय मुद्दम तेजो फोटो काडा आनी पळया ते खोड केदें आसा तें। ही जी आता वास्को सिटीन जी झाडां आसा ही गेली कित्येक वर्सां म्हणजे म्हज्या भुरगेपणाच्या म्हणजे कदाचित ही साधारण 100 वर्सां कडेन लागीं पाविल्ली झाडां आसा। ह्या झाडांचे लायफ जाल्ल्या कारणान ती आज खंय तरी आमच्या सायडीक घराच्या सायडीक आशिल्ल्या कारणान तांचेर आज ती घराचेर पडून तांचेर हानी जावपाची गरज आसा। खुबश्या वेळा खुबश्या ऑथॉरिटीं कडेन हे मॅटर व्हेल्लें आसा। ऑथॉरिटींनी ऑर्डर दिल्ली आसा पूण जे नेसेसरी जे काम करपाचें एक्झिक्युशन ऑफ दॅट ऑर्डर आसा पळय ते अजून पर्यंत जाल्लें ना। आज शेवटी आमकां स्वता इनिशिएटीव घेवन हें झाड कापपाची गरज आसा। कित्याक घराचेर जर झाड पडत जाल्यार घरातले आनी घराच्या लोकांची हानी जातली, सो जिवीत हानी जातली। ताच्या परस हे आमी स्वताच खंय तरी फुडाकार घेवन करपाक जाय म्हणून आज आमी फुडें सरिल्ले आसा। ह्या गजाली खातीर खंय तरी आज गव्हर्मेंट ऑथॉरिटींनी हातूंत लक्ष घालपाक जाय अशी आमकां आमची मना पासून विनंती आसा।